खाजगी प्रवासी बशी पोंदा आयिल्ल्यान एक प्रवासी गंभीर जखमी जालो। हो अपघात म्हापशे बस स्टँडाचेर बुधवारा सकाळी 10:15 वरांचेर घडलो। जखमी जाल्ल्या प्रवाशाच्या हाता वयल्यान बशीचो टायर गेलो। ताचें नांव प्रेमानंद आनी तो पेडे म्हापशे वाठारांत रावपी अशें कळटा। पणजे ते वाळपय मार्गाचेर येरादारी करपी खाजगी बशीचो धपको बसून हो अपघात घडलो।